म्हज्या मोगाळ याजक भावांनो, धार्मीक भयणीनो आनी मोगाळ भावा भयणीनो, नोव्हेंबराच्या 1 तावन 8 पर्यंत थोड्यो निर्दिश्ट भक्तीच्यो करण्यो केल्यार भावार्थ्यांक पुरतें इंडुलजन्स वा शिक्षा माफी लाभता आनी वर्सां मदें हेर थोड्यो भक्तीच्यो करण्यो आदारल्यार पुरतें वा ना पुरतें प्लेनरी ऑर पार्शल इंडल्जन्स वा शिक्षा माफी लाभता. त्या विशीं आमी वर्सान वरस इगर्जेंत सांगचें आयकलां आनी थोडीं शर्तां कितें आसात तीं पाळून हो आत्मीक आदार जोडटा. आमी मनीस अस्कत देखून आमी पातकांत पडटा आनी अशें देवाच्या मोगा विरोध, ताच्या उपादेशां विरोध गेल्ल्या वेळार देवाक, हेरांक आनी आमकांच दुखोवन पाताक आदारता आनी देवान घाल्ले ते वर्ते मांडवळींत घुस्पड हाडटा. देवाच्या निती प्रमाणे हर एका पातकाक शिक्षा आसा तें पवित्र पुस्तकच आमकां समजयता. पाताक रडनासतना कोण मनीस महापातकांत आसून मरण पावता तीं सासणाच्या शिक्षेक पात्र जातात आनी यमकोंडाक वेतात. पूण पातकांत आसून, ल्हान पातकांत आसून मरण पावलीं जाल्यार तीं पुलगत्रीक वेतात वा नितळ जावच्या स्थितेक वेतात म्हूण आमी पतयता. आनी ही आमकां नितळ जावच्याक दिवची शिक्षा एका तराचें वखद कशें ह्या संवसारांत वा मेल्या उपरांत पुलगत्रीन भोगूंक आसतली म्हूण पवित्र सभा पतयता आनी शिकयता. देवाच्या निती सांगता देव काकुळदारी जावन आसा. ताच्या काकुळटीचेर पातयेवन जेजू क्रिस्ताच्या बलिदाना मारिफात आनी ताच्या जिवनांत अतिलागशिल्ल्यान एकवटीत जाल्ल्या मरी मायाच्या आनी सांता भक्तांच्या पुण्या फळा वरवीं पवित्र सभेक लाभलेले देवाच्या काकुळटीचें भांडार वापरून पवित्र सभा शिक्षेच्या वजातावन सुटोवंक भावार्थ्यांक कुमक करच्याक देवा कडेन मागता. तर इंडुलजन्स म्हळ्यार कितें? इंडुलजन्स म्हळ्यार पातकांचें बोगसाणें न्हय, बगार बोगसल्ल्या पातकां खातीर आमी देवा मुखार भोगूंक आसलेल्या शिक्षेची माफी. महापातकां पासत खरी दूख धरून आमी कुमसार जावन बोगसाणें जोडटा, तर ल्हान पातकां पासत वा पातकां पासत कुमसार जावन आनी येवकारिस्ताद्वारी आमी बोगसाणें जोडटा. तरी संपूर्ण नितळ जावच्याक ह्या पातकांचो परिणाम काडचे तर थोडी तात्कालीक शिक्षा भोगूंक आसा. पूण ही शिक्षाय माफी जावच्याक आमी थोड्यो भक्तीच्यो करण्यो आदारून पातकांचें पारीकपण दिवयेत. आमच्याच पातकांचें आनी तशेंच पुलगोत्रींतल्या आत्म्याच्या पातकांचें पारीकपण आमी दिवयेत. आमी देवाच्या काकुळटी मारिफात जोडली शिक्षा माफी आमचेच खातीर वा पुलगोत्रींतल्या आत्म्यान बाचाव जावच्या खातीर भेटोवयेत. अशें आमी मरण पावल्ल्या पासत मागतना तांणी भोगूंक आसची शिक्षा तांकां माफी जाता. ती पुर्ती माफी जावचे वा ना पुरत्या तरान माफी जावचे सन्निवेश खंयचे तें पवित्र सभा आमकां आपोस्तलांच्या पाटलावदारा म्हणजे बिस्पा मारिफात शिकयता. नोव्हेंबराच्या 1 तावन 8 पर्यंत निकेपाच्या जाग्याची म्हणजे सिमिस्त्रीची भक्तीन भेट करून मागल्यार वा मनांतच मरण पावलेल्या पासत मागणी भेटयल्यार पुरतें इंडुलजन्स लाभता. तशेंच नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर इगर्जेची वा कोपेलाची भेट करून भक्तीपणान आमच्या बापा आनी सतमंता मागणी म्हळ्यार पुरतें इंडुलजन्स लाभता. तें पुलगोत्रींतल्या आत्म्या पासत आमी भेटोवयेत. ह्या दिसां भायर सिमिस्त्रीची भक्तीपणी भेट करून मरण पावल्ल्या पासत मागल्यार वा मनांतच मागणें केल्यार ना पुरतें इंडुलजन्स लाभता. तशेंच मरण पावल्ल्या भावंडां पासत पवित्र सभेच्या मागण्यान दिलेली ऑफिस ऑफ द डेड हांतली सकाळींची वा सांजेची मागणी भक्तीपणी केल्यार ना पुरती शिक्षा माफी वा इंडुलजन्स लाभता. तें पुलगोत्रींतल्या आत्म्या पासत भेटोवन तांच्या बाचावेक आमी कुमक करयेत. अशें आमी भक्तांचो एकता सतमंता म्हणून सतमंता मागण्यांत सांगता तें चलत्या जिवितांत दाखोवन दिता. सोम्या जेजून आनी ताच्या भक्तांनी जोडिल्लें पुण्या फळ वापरून पुलगोत्रींतल्या आत्म्यांक आमी कुमक करयेत. तवळू आमचे पासत तांणी भेटोवची मागणी
फळादीक जातलीं, आमकांय तांचेतून फायदो लाभतलो. तुमकां समेस्तांक समेस्त सांता भक्तांचें फेस्त मागता.